मिसाची बेटी सुरुवात ना आम्ही सगळी उभी राहूया आणि गायन घेऊया G7 पेज 100. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी. आमच्या देवा बापाची काकलू सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही रात भोव पवित्र रात. हे राती आख्या संवसारार विस्तारलेली पवित्र सभा सोडवणाराच्या जल्मांचो उगडास कोत्ता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो आनी ताचे उद्देशी आमकां सगल्यांक सोडयली. तो दोबाजीक उगडास आमी कोत्ता आनी देवाक दिन वाजता ताच्या मोगा पासत, ताची सोडवणी पासत, ताच्या बोगसण्या पासत आनी ताणें सगलें आमकां केलां आपल्या पुता उद्देशी ताचे पासत. खुशाल जावया हे रातीक. ही नातालांची परब कुटुंबाची परब. देव आयला तो कुटुंबान जल्मला. कुटुंबाचे मोल वयर काडूंक, कुटुंबाचो दर्जो उंच उबारूंक हे मनान धरून आमची कुटुंबां आज ह्या वेदीर घालुया. हे मिसा हांव सगळ्यां पासत भेटयता, पोरजे पासत भेटयता, तुमचे पासत भेटयता की देवान तुमकां सदांच राखची, बरी भलायकी दिवची आनी तुमकां पवित्रतायेन वाडोवची म्हूण. आनी दिनवासतेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचेंच पातो गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन. Sumia, Sumia, kaklutku. Sumia, Sumia, kaklutku. Krista, Krista, kaklutku. Krista, Krista, kaklutku. Sumia, Sumia, kaklutku, Sumia, Sumia, kaklutku. Mój Mateva, usorgi, ani shantita chaista sosari. Mój Mateva, usorgi, ani shantita chaista sosari. Sorvesmora deva, sorgicharaya, sorpotveda deva papa. Ami tuka namaskar kortam, ami tuka adipasta. Tuča tvoj bova paso, ami tuka vakata, vakata. Mój Mateva, utsorge, ani shantita chaista sosari. Mój Mateva, utsorge, ani shantita chaista sosari. Somia Jesu Krista Babaja ekliat puta Somia Deva Deva Chishilye Tu Sosara Che Papkata Ashi kaklutku. Tu Babaja uzwiat posla Amche magne aikunye. Mój Mateva, utsorge, ani shantita chaista sosari. Mój Mateva, utsorge, ani shantita chaista sosari. Kitek powitak miasta gati, Deus papacie mój mi Jezu Chrysta. Eklos tu powi, eklos tu ishmur, eklos tu pornishmur. Eklos tu powi, eklos tu ishmur, eklos tu pornishmur. Mój Mateva, utsorge, ani shantita chaista sosari. Mój Mateva, utsorge, ani shantita chaista sosari. प्रार्थुया सोर्गींच्या बापा
ही भोव पवित्र रात कोऱ्या उजवाडाच्या पोरजोळान तुवें बोल्ली, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडटल्या संवसाराक उजवाड कसो तुवें पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो अंकवारमरेचो ओस्कोत बाळोक जालो, तोरी तोच तुजे सारके व्हड आनी पोदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर बावार्थान सोत मानता. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमची फिरगोजीची जी भाव भयणां उबी आहात तांचे कडेन मागता भितर आमच्या हॉलांत वचूंक बसूंक. मातशे चोत्राय दवरची. आमचे एनिमेटर्स आहात, आमचे कॉन्फ्रात भाव आहात, तांणी ताका हॉलांत वचचें. आमची कातोलकां इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कालोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावलेच्या देसांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिडियानाच्या दिसा केलें तशें ताच्या बाराचे झूम, ताच्या खांदायली काठी, ताचेर जुलूम कोतेल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोली आंगवस्त्रां ही सगळीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान अजापवून बुद्धीनार पदवेदार देव, फुडल्या युगेच्या बाप, शांतीचो कुंवर. ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासणार बसून आपले रात चलयतलो. आतां थावन निते खाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें कोत्तलो. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो साबाब गावून हे पोरी जातलो. Sol monayla, sol fundar,
सुमी जेसू I samka solmon aila sorvonda sumi Jesu Nowe git rutsun gayat परमेश्वराक वाखानात शेकांशीक प्रितुमे वयर देवाक सोडगिता गायात परमेश्वराच्या मानाक गीता गायोना गोडात वयर काढात नाव देवाचे पोरगोटात तारोन ताचे आय सामका सोलमून आयला सोडवणार सोमी जेसू ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात सगळ्या पुरसांक कळोयात ताची कौतिक विस्मिता परमेश्वर कितलो व्हडतो मान भोवमान ताका फावो आनीक खंयच्या देवाचे ताचे इतले बेतोरचे आय सामका सोलमून आयला सोडवणार सोमी जेसू परमेश्वर एकलोच रासा राष्ट्रांनो गाजून सांगात ताणे थीर केला संसार नितीची ताची रासवट सोर सगलो आनंद बघून उल्हासून नाको संसार खूब बोला दर्या सागर आयकून दी ताचो कोण गो आय सामका सोलमून आयला सोडवणार सोमी जेसू फोला सोय पिकाल सोमीन बुरकुटून आणून बोरीत रानांतली सगळी साडा मुरकुटून कुशाल पोरीत मुनसुबी प्रितुमेची पोरसांची कोलच्याक सोटी परमेश्वर होपले येता आय सामका सोलमून आयला सोडवणार सोमी जेसू बागेवर पावलून तिताक बरयलेले चिटीवेले वाचप सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलाबाय दिश्टी पडली ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रामाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारान जियोंक शिकयता येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवासो धरून म्हणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाची येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय आमकां सर तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली
आपली खाशा पोरचा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सगळ्या संवसाराची लोकगोंती करची म्हूण त्या दिसांनी शेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरेचो राजपाळ आसतना ही पयली लोकगोंती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाचे घोराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिलियांतल्या नाजरेत नोंगरांत हांव जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोंगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ली गोरबेस्त आसलोली. मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पोरसूद जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीन सुवात नासली देखून ताका फाडयांनी गुटलावन कावणींत आड घालो. त्याच केड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवडी आपले हिंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सुरशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती पोरजोडलें आनी ते भियोन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भियो नाकात, पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे पोरजेक भोगतलो. तो राज दाविदाच्या नोंगरान तुमकां एक सोडवणदार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी आनी ही तुमकां खुणा फाळयांनी गुंटलायलोलो आनी कावणीन न्हिदलोलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूता बरोबर सुर्गीच्या दोलबारांचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले. महिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. इश्टानो, जायत्या दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी कुशालकायेन हांगासर आयिल्लीं आसात. आमच्या सोम्या जेजूची सोडवणदाराची जल्माची परब समारंभ. जेजू जाला, आमचो सोडवणदार जाला हेंच आमी स्तोत्र गिताच्या जबाबांतल्यान गायलां. आज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू.
खूंय जल्मला काय तो गोट्यांत काय हेंच कुणाव जायती जाण आमी गोटे करतात. आयज कितल्या जाणांनी आपल्या घरान गोटे केल्यात आसतले. आमचे इगोर्जीन आमी 3 गोटे केल्यात. हांगासर केला, थंयसर राज आंगणान केल्लो आसा आनी भायरूय व्हडलो गोठो केल्लो आसा. जेजू त्या गोट्यांतूच जाला काय? अशेंच खंय एके फिरगोजेन इगोर्जेन एक गोठो केल्लो, एक खास गोठो. आनी पाद्रीन खंय लोकांक सांगलें, मीस जातूच सगल्या लोकांनी हो व्हडलो गोठो केला तो तुमी पळोवंक वचात म्हणून. आनी लोक खंय उमेदीन गेलो. पाद्रीन गोठो केला, खास गोठो तो कितें आसा काय पळोवंक गेली. पूण सगळीं खंय गोठो पळोवन आयलीं तेन्ना निराशी कशी जाल्ली ताका दिसती पड. थोडीं आपणा मोदें उलोवंक लागलीं. थोड्यांनी पाद्रीक येवन सांगलें, कसलो गोठो, खास गोठो म्हणलोलो, सगळें आसा थंयसर. गवंडी आसात, राय आसात, थंयसर जुजे आसा, मारी आसा, पूण कावणेन जेजू ना. जेजू नासतना आनी गोठो जाता? जेजू जाला म्हूण, जल्मला म्हूण गोठो आमकां दाखयता आनी हांगासर जेजूच ना. तेन्ना पाद्रीन खंय लोकांक परतें सांगलें, वचून परती तुमी कावणी नदर मारात. लोक खंय परतो गेलो पळोवंक. हे पावटी लोकांनी कावणेन खंय पडयलें आनी कावणेन पळोवन भायर सरलीं तेन्ना सगळीं ओगी रावलीं. जितलीं जाण गोठो पळोवंक गेलीं, कावणेन नदर मारली, भायर आयल्यार ओगी. कितें आसलें काय कावणें? सारकें म्हणल्यार पाद्रीन खंय जेजूची इमाज थंयसर गोट्यान दवरूंकूच ना जाल्यार ते कावणेन कितें आसलें? त्या पाद्रीन खंय ते कावणेन खंय एक आरसो दवरलेलो. जितली मिरर, जितलीं मनशां तो गोठो पळोवंक आनी कावणेन बागोवन जेजूक पळोवंक गेलीं, तांकां आपलेंच रूप दिसलें. आपलेंच रूप ते कावणेन पळोवन तीं ओगीच चुरलीं खंय. आनी तेन्ना खंय हे पाद्रीन सांगलें, गोट्यान जेजू जल्मला म्हूण सोदतात तीं हें विसरात. आयज जेजू न्हय गोट्यान पूण तुमच्या जिवितान जल्मला. इश्टानो, आमी आमच्या गोट्यान आरसो दवरूंक ना, पूण आयज आमकां होच जेजू सांगता, हांव न्हय त्या गोट्यान जल्मला पूण हांव दूर एकल्याच्या जिवितान जल्मला. आनी होच तो जेजू कित्याक लागून जल्मला काय? कित्याक ताणें जल्म घेवंक जाय काय आमच्या जिवितान? ह्या प्रश्नाक आयची 3 वाचपां जबाब दिता. पयलें वाचो आमकां जबाब दिता, जेजू कित्याक जल्मला? आमच्या जिवितांतलो खाडूक काडून उडोवंक. आयज इजायास प्रवादी पयल्या वाचपान म्हणटा, काळोखान चलतल्या लोकांक उजवाड दिश्टी पडटलो. इश्टानो, इजायास प्रवादी इस्रायल पोरजेक बुजवण दितालो, कित्याक इस्रायल पोरजा आसिरियाच्या राजा काल एके भाशेन गुलामपणान आसलें. तांचें जिवीत काळोखी जाल्लें. तांचो तो काळ एके भाशेन काळोखी काळ जाल्लो. आनी तेन्ना इजायास प्रवादी तांकां बुजवण दिता, तांकां बोरवोसो दिता. आमकां जोयत मेळटलें, सोडवणार येतलो आनी आमकां उजवाड दितलो. खऱ्यांनीच जेजू जरी तर जाला जाल्यार आमकां उजवाड दिवंक. दुसऱ्या प्लॅनेटान तावन इश्टानो आयज आमच्या पृथ्वीचेर नदर मारीत जाल्यार आयज पृथ्वी दिसोन येतली. कित्याक आयज संवसारांत पळोवंक गेल्यार कितलो उजवाड. क्रिस्मसाच्याच दिसांनी आमी पळयात कितल्यो लायटी घालून सगळें उजवाड केल्लो आसा. पूण पृथ्वींत रावतल्यांच दर एकल्याच्या जिवितान काळोख आसा. आयज आमी भायर संवसार आमचे भायर सगळें उजवाडान बोल्ला, पूण आमचें जिवीत आजून देखून काळोखांत आसा. इश्टानो, इस्रायल पॅलेस्टायन ह्या आमच्या भाव भयणांचो जंयसर निरपराधी इबाड्या झुजाक लागून कितलीं जाण दूख भोगतात, तांचो आयज क्रिस्मस आमचे भाशेन उजवाडाचो ना. घोडी तीं भाड्या आपलें गोर नेटयतालीं, उजवाडान बोत्तालीं. आतां गोरूच खंय, बॉम्ब घालून तांचें गोरूच ना जालां. गोर खंयचें, तांची भाड्या गोचींच ना जाल्यां. काळोख. इश्टानो, आयज तींच न्हय पूण आमी देखून काळोखांत आसात. आयज कितल्यो गोरकांनी काळोखांत आसात काय?
गोरकार दुसऱ्या सांगाता मॅरी क्रिसमस कोत्ता, गोरकान बड्या काळुकांत आसा, गोरकार बड्या काळुकांत आसा, गोरकान विश्वासी ना. आयज कितली आमी आमची गोरची मोगाची मेल्यांत म्हणून वो सांडल्यांत म्हणून आमी दुखी जाल्ले आसात. मोगाचो जो म्हजो मोग करतालो आयज तो ना. जे संबंद आसले ते पिडार जाल्यात. रिलेशनशिपान आसली मोग करपी आसलो आयज तो ना. आनी त्या पासत काळुकांत आमी चलता. तेन्ना इश्टानो जेजू आयज जो जल्मला तो म्हाका सांगता, हांव जल्मला जाल्यार न्हू हे बायल्यान सगळें उजवाड करूंक आनी लायटीचें बिल वाडोवंक, पूण आमच्या जिवितांत तो पयलो जल्मला. ही बायली उजवाड आमच्या जिविताचो उजवाड दाखोवंक हो जेजू जल्मला. खऱ्यांनीच तो जल्मला आमी जी काळुकांत चलतात तांकां उजवाड दिवंक. दुसरे सुवातेर जेजू जल्मला जाल्यार आमकां दोर एकल्याक सोडूंक आयज बागेवन पावलो तिताक बरोवन सांगता, वय सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. देवाची दुलोबाय ही दुर्बळकायेन जल्मल्या ती जेजू आमकां सोडूंक. आनी ह्याच पासो जेजू जल्मलो आनी जेजू मेलो. आमकां कोटेपणांतली ताणें सोडयली, आमकां मुक्त ताणें केली. इश्टानो आयज गोरी हांव म्हणीत हांव एक स्वतंत्र मनीस, म्हाका सगळी लिबर्टी आसा, मुक्त मनीस हांव. पूण ना, आमी दिसोन आशिल्ल्या एके भाशेन सांकणेनी बांदलोलीं आसा. हांव गोडी म्हज्या पातकाक बांदलोलो आसा, म्हज्या रागाक बांदलोलो आसा. जो राग म्हाका सतायता, म्हजे संबंद पिडार करता, म्हज्या अविस्वाशीपणाक बांदलोलो आसा, म्हज्या एके भाशेन वायटाक हांव बांदलोलो आसा. आनी हें वायट जाय तें दुसऱ्यांकूय वायट करता. गोडी आयज हांव दुडवांक बांदून उरलोलो आसा. जे दुडू म्हाका आशेन म्हाका दुसऱ्यांक देखून दूख हाडूंक एके भाशेन उस्कायता, आयज गोडी हांव बांदून उरलोलो आसा. गोडी आयज म्हाका दुसऱ्यांनी बांदून दवरलेलो आसा. वायट कंपनी म्हणटा ती बॅड कंपनी, वायट इश्टागूत म्हाका सोडूंक दिना. कितें बरें करता जाल्यार ही म्हजी वायट कंपनी, म्हजे इश्ट म्हाका म्हणटा कित्याक करता रे, अरे वायट कोर गो. गोडी असल्या वायटान हांव बांदून उरलोलो आसा. इश्टानो आयज जेजू जाला जाल्यार म्हाका स्वतंत्र करूं, म्हाका हे बांदपांतलो काडून उडोवंक. कित्याक तो आयला जाल्यार आमकां सोडवण दिवंक, कोरी लिबर्टी दिवंक, कोरी स्वतंत्रताय दिवंक. आनी होच तो जेजू म्हाका असल्या ज्या बांदपासान वायट बांदपासान बांदून दवरून चेपता त्या बांदपासांतलो सोडयतलो. आयज हो जेजू आमकां सोडूंक जल्मलो. आनी तिसरे सुवातेर जेजू जोरी तर जल्मलो जाल्यार सांगूंक आनी दाखोवंक की तो आमचो मोग करता म्हणून. इश्टानो आयज आमी पळयता शिव वर्तमानान जेजू देव जावन मनीस जाता. दुर्बळकायेन एके भाशेन जल्म घेता. आनी कसो ताचो जल्म जालो, थंयसर कांय नासलें, ताका एक बरी बेड देखून नासली. आवय बाड्या ताका आपली थंयसर कावणेन दवरता. आमच्या भुरग्यांक आमी तोंडान दवरतलीं काय ना, पूण थंयसर कांयच नासलें. तेंच आसलें आनी आंकवार मारेन ह्या इतल्या व्हडल्या सोडवणाराक थंयसर दवरलो. तें तोंड ताका ऊब दिता. कांय लुगोट नासलें, फाळयांनी ताका गुंठलायलो. होच तो जेजू दुर्बळकायेन जल्मलो कित्याक, आमचो मोग करता म्हूण दाखोवंक. जे भाशेन विंगडो बाड्या तो जल्मलो आनी थंयसर विंगडो आसलो बेसलो ताका फाड्यांनी गुंठलायलो, तेच भाशेन मोत्तानाय तो विंगडो जालो. एक बेडाक बेश्टोच रुमाडूच आसलो आनी कांय नासलें. कित्याक आमचें विंगडेपण काडून उडोवंक. जें विंगडेपणान लॉ जाळ्ळी आदावान एवेन आनी तें विंगडेपणान लॉ जाळून पातोक भितर आयलें, तेंच विंगडेपण काडून उडोवंक जेजू दुर्बळकायेन जल्मलो. जेजून बाड्या विंगडेपण काडून उडोवंक जल्मलो. आमी तेंच विंगडेपण पोत्तें घालता. आमचे लागीं जाय तें आसा आयज, तरी आसतना आमी विंगडी जायत भोंवता. इगोजीन देखून येता तेन्ना, जावं ते समोरमणेन वांटो घेता तेन्ना कितली विंगडी. जेजूक बाड्या कांय आसोंक ना लुगोट थिंगा. आतां आमी फॅशन कशी येदी लुगटां बांदतात. एके भाशेन दिसता जेजूक फाड्यांनी बांदलोलो ते भाशेन आमी बी फोळयो लावन आयल्यांत. जेजून विंगडेपण काडलें आपूण विंगडो जावन, पूण आमी परती विंगडी जातात. इश्टानो
हें कित्याक जेजून भोगलें फकत मोग दाखोवंक आमकां इतलें ताणें भोगलें आमचो मोग करता म्हणून आनी हो शुभ संदेश तो घेवन गेलो कोणाक देवदूत कोणाक घेवन गेलो हो संतोशाचो संदेश थंयसर ते गवंडी शेकताले ते गवंडी हांकां भायर आयलेले ते मेडे कशे आसले तांकां वास मारतालो तांचें कामूय मेडें ते धार्मीक रित्यो पाडी नासले तांकां एके भाशेन समाजान भायर आयले पूण पळयात संतोशाचो संदेश पयलो तांकां पावता जेजू तांकां दाखयता वय हांव तुमकां लागून आयलां कोणाक भायर आयल्यात हांगाच न्हय पूण जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्नाय देखून भायर आयलोल्यांकूच पयलो संदेश मेळ्ळो पयलो जेजूचो पुनर्जीवन जालो संदेश मेळ्ळो तो म्हणल्यार मारिया मागदले ओस्तोऱ्यांक त्या काळार भायर आयलोली कशी लेखताली जेजू आयलो जाल्यार फकत आमकां दाखोवंक हांव कितलो मोग करता तो ताची नदरे मुखार कोणूच भायर आयलोली न्ही इश्टानो आयज आमी जे भाशेन हो संतोशाचो संदेश त्या गवंड्यांक घेवन देवदूत गेलो आनी तांकां सांगलें सोडवणार जल्मला येयात आनी ते आयले आनी जेजूक तांणी नमस्कार केलो इश्टानो आमी बी तेच भाशेन ते गवंडी जे एके भाशेन भितरल्यान मेडे आमकां वास मारता एके भाशेन समाज आमकां घोडी भायर आयता जायत जाय ती मनशां आमकां भायर आयता जायत पूण देव आमकां भायर आयना तो आमकां आपयता तो आमकांच लागून जल्मला आनी तो आमचो मोग करता म्हूण दाखयता पूण कितलीं जाण आमी इश्टानो जेजू तुजो मोग करतात म्हूण आयज हांगासर दाखोवंक आयल्यात काय इश्टानो उत्तर भारतांत आयज इतले आमच्या क्रिस्तांवांक पिडापीड पडटात तांचो क्रिसमस देखून तांकां समोरमूंक मेळना थंयसर बँड घातलेलें आसा बाड्या लिपोवन लिपोवन क्रिसमस करतात पूण आमकां मेकळेपण आसा इश्टानो आमी हांगासर आयल्यान जाय थोडीं भितर आसात थोडीं भायर आसात कितलीं जाण आमी भायर जावं भितर जावं आतां मोबायलाचेर हेडटात कितलीं जाण वॉट्सॅपाचेर आपलें मीस करतात त्या बाड्या लोकांक मिसाक बाड्या रावतात तीं जेजू तुवें आमकां सोडयली तुका दिनवासूंक एक मीस देखून मेळो ना रावतात आशेन पूण आमकां मेकळेपण मेळ्ळेलें आसा कितलीं आमी बेश्टीच भोंवतात जायत ओ मोबायलाचेर आतां हेडटात जायत इश्टानो हें तें जेजून मोग दाखयलो आमी कितलीं ताका मोग दाखयता आयज आमी न्हेसतात आयज आमी भोंवतात आयज आमी वावर करतात तें कोणा पासत कोणें आमकां दिलां तें फक्त त्या जेजून आनी ताच्या जल्माच्या दिसा ताका मोग दाखोवंक आमी हांगासर शर्मा वेळार गांठ मारतात काय इश्टानो हें गरजेचें आयज जरी तर जेजू जल्मला जाल्यार आमकां मोग दाखोवंक आमी कितलो ताका मोग दाखयतात काय हो जेजू आमकां सोडूंक जल्मला आमकां काळोखांतली काडूंक जल्मला आमचो मोग करता म्हूण दाखोवंक जल्मला तोच जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो आपले कुडीन तो आमकां पोसतलो आनी तोच आमकां जेजू सांगता म्हजी जरी तर जल्माची परब ऑर्ताबरीत करूंक जाय जाल्यार वच दुसऱ्याच्या जिवितांत काडूकान आसा थंयसर उजवाड दी दुसऱ्याक हांवें गोडी बांदून दवरला ताका सोडूय म्हज्या वायटांतलो दुसऱ्याक हांव मोग दाखोवंक चुकलां जाल्यार मोग दाखय आनी तेन्नाच म्हजो क्रिसमस ऑर्ताबरीत जातलो हीच कृपा दर एकल्याक मागून सोगली आमी उबी रावया आनी आज दोनयांचो दीस देखून आमचो बाबार्थ सोबे माजार आमी उच्चारुया लांब आकारान आसा तो आमचो बाबार्थ आमी उच्चारतल्यो
सोतमानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितमीच्या रचणार दिसत्या ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सोत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तान देव उजवाडा तावन उजवाड खोऱ्या देवा तान उपसल्लो खोरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सुंबाचो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवळी पासत स्वर्गार तान तो देवलो. आतां आमी दुसरी फुडली उतरां म्हणटात म्हणटूच आमी मागीर सगलीं दिमी मागतल्यो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरे चौधरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमी दिमी मारुया. उबी रावया. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कोश मरण सोंसले आनी ताका निकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्यांक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संवसारको नमस्कार आनी मोहिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोन पुतां वरवीं स्थापलेले सोबेक सत मानता. पातकांच्या बोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. मोगाळ बामणीनो आमची तेसावां हे वेळार देवा मर्यांत उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजून संवसारांत हाडलेल्या उजवाडाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगडटना सगळे उर्बेन ती दिवंक आनी हे उद्देशी देवाचें राज बांदून हाडूंक तांकां त्याच देवाची कृपा मागुया. तुझ्या बोला मोगा आमच्या मागण्यांका दी बाबा. जेजूचो जल्म देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी समाजांत वावुरतल्यांक भ्रश्टाचार आनी झुजां नपयत करूंक आदार जावंक बापाचें बळ तांकां मागुया. तुझ्या बोला मोगा आमच्या मागण्यांका दी बाबा. जेजूच्या जल्माची परब आमकां सगल्यांक एके तरेन आमच्या कुटुंबांत उजवाडाची आनी मोगाची जावंक आनी हे वरवीं तोच उजवाड आनी मोग आमी दुसऱ्यांक वांटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. तुझ्या बोला मोगा आमच्या मागण्यांका दी बाबा. बापा मोगडा तुजे मुखार आमी आमची ते सवांग घातल्यान त्या भायर आमच्या काळजा मनांत आज येद्या व्हडल्या दिसा समयार आसा ती ते सवां आमी तुजे म्हऱ्यांत उबारता. तुज्या पुताची सोडवण आमकां लाभूंक आमकां पवित्र जावंक आमकां तूं आदार दी. आमचे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांत भिडयतना आमी गायन घेवया C26 पेज 39. भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले समोळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली वयमी आमच्या मनांत पवित्र शुभेच्छा लावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सोयन तुका एकवटले ओ जापून गूढ समोरुमूंक ही बेटोणी ए प्रकाश बरीत रातीक आमी तुका बेठो वयता. ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताची सारकी कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आज हांव चवथें महाप्रार्थन घेतां. ह्या महाप्रार्थनांत आख्खो सोडवणीचो इतिहास पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हें लांब पूण किरीत दियाळ आमकां तें करूंक आपयता. तेन्ना आयचे सोडवणीच्या देण्या बसत आमी देवाक दिन वाचुया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
पोवीत बापा तुका दिन वासूंक आनी वाकाणूंक आमचो नितीचो कायदो तूं एकूच देव जिवो आनी कोरो सोर काळादी सासनाच्या सासनांक ओगूम पोरजोळान तूं जियेताय तूं एकलोच बरो आनी सगल्या जिविताची जोर सो रोचना तुवें रोचल्याय आनी तुज्या आशिर्वादान बोल्ल्याय तुज्या उजवाडाच्या पोरजोळान आके रोचणेक तूं दादोशी करताय देखून हिशोब नासतलो देवदूतांचो दळबाळ दीस रात तुजी सेवा करता आनी तुजी महिमा रूप रूप बघून निरोन तोरी तुका वाकांटा तांचे बरोबर आनी सगळे रोचणेच्या नांवान संतोषान आमी तुजो प्रताप गायता Ouve, 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 dolmarazo sorves mordum, sorganizo sarbolla, tuja oi baba, uts sorgi duka soizum, sorves porace navi. पोवीत बापा तूं भोव व्हडतो आनी सगल्यो तुज्यो करण्यो जाणवायेच्यो आनी प्रिती मोगाचे म्हूण आमी तुका वाखाणटा मनशाक तुवें तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी तुजी आपल्या रचनराची सेवा करून ताणें सगळे रचनेचेर राजवटकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय तुजी आज्ञा म्हणून ताणें तुजी इश्टागत ओगडायली तरी तुवें ताका मोरणाच्या झाडांत सांडूंक नाय पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकलुतीन सगल्याक तुवें आदार दिलोय परतून परतून तुवें मनशां कडेन करार केले आनी तुज्या प्रवाद्या उदेशी तुजे सोडवणीची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें शेकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलेलो काळ भरतोच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवोंडार जावच्याक धाडलोय पवित आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आंकवार मर्येतावन तो जल्मलो पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोतींत तो जियेलो दुर्बळ्यांक सोडवणीची कोयद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोषाची बरी खबर ताणें परगटली तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय पूण आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जालोल्या आपणा खातीर आमी जिवोवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित आत्म्यांक पाठयलो ओ पवित आत्मो बावार्थ्यांक ताणें दिलोलें पयलें व्हड तें देणें संवसारांत आपलें काम सोंपोवन आमा मनशांक सपूर्णायेन पवित करच्याक जेजून ताका धाडलो देखून बापा सासनीक कराराची कुणां करून जेजून दवरला तो व्हडतो संस्कार आमी आतां समोरुमच्याक तोच पवित आत्मो ही आमची देणी पवित करूं म्हूण आनी अशीं ती आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता संवसारांत आसतल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित बापा तुवें ताका मोहिमेवंत करचो वेळ पावतोच ताणें आपलो मीठमेर नासलो मोग दाखयलो ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोरदूतांक दिवन मोळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी ताणें दाकां सोऱ्यान बोरलोली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गूड पोरगो तुया. सोम्याचे सू आमी हो उठो कातावानी कासितले पिये तादितले पोटे तू वोय बोवांगे सुरामी तुझे मोरोन पोरगोटा. मोगाळ बापा, आमची सोडवणीचो उगडास आमी समोर उमतांव. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देंवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हूण आमी परगट्टाव. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पितांव. बापा, तुवेंनूच तुजे पवित्र सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी एकाच उंड्यांत आनी कालसीन वांटो घेतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मोहिपासान एकठांय आनी तुजे मोहिमेच्या मनाक जेजू सवे एक जिवी बोली आमी जावंक निर्मी. बापा, जांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या सोमेस्तांची काकूट कर. भोव करून तुज्या चाकरा फ्रांसिस्क आमच्या बाग्यून बापाची, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापाची, पवित्र सभेच्या सोमेस्त गोवड्या आनी सगल्या दोर मुणयाऱ्यांची, तशेंच ही भेटवणी करतल्यांची, हांगा हाजीर आसल्या आनी सगले तुजे पोरजेची काकूट कर. तेच पोरी कोऱ्या मोनान तुका सोदतल्या सोमेस्तांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्या ते आमच्या भाव भयणीची दोया कर आनी जांचो बाबार तूं एकलो चळपताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखान घे. दोयाळ बापा, आंकवार मरे देवाचे मायेच्या सांगाता आनी तुज्या दोर्मदुतां आनी भोगतां बरोबर आमा सोमेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राजांत पातकाच्या आनी मोर्नाच्या कुसडेपणांतले सुटलोले सगळे तुजे रोचणे बरोबर आमी तुका वाखाणूंक पावूं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां.
आमच्या सोडमोडराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवूं. तुझी खोशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगूस. आनी आमकां ठाल्लींत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवाळ. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवाळ. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सो आमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. स्वाम्याची शांती सदांच तुमचे सवे आसूं. आज हे परबे समयार कुशालकायेन आस्त्या मुखामळान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकलूत कर, काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकलूत कर, काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढता. आमकां शांती दी, शांती दी, शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. Sumia tuice dorio chenaka favana, puntuche katstra maka bolaki hivtuli. We remain standing only when we receive Holy Communion. We can either kneel, sit or stand. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who have celebrated the sacrament of confession. If people are not ready, so please do not come forward with your open hands to receive the body of Christ. Especially people who are non-Catholics. They may be Christians, but they should be Catholics. People of other faith, people who do not believe in God, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांनी शोक वेताना आमी गायन घेवया D31 page 64.
지수여 나와 보이니 베토교 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 간사 담자로 지위 복룩교 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 못다이 두지디고 지수여 나와 보이니 베토교 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 간사 담자로 지위 복룩교 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 모난디라이 바바다 쿠슈비스와사 간사 베토야죠 간사야죠 내가 벨야셔모가 모난디라이 바바다 쿠슈비스와사 간사 베토야죠 간사야죠 내가 벨야셔모가 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 간사 담자로 지위 복룩교 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 뭐가 지수여 나와 보이니 베토교 Amiga and Gavya, H8, page 110.
उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमा पातक्यामध्ये आयचे रातीक जल्मल्ल्या तुझ्या पुताक निश्कोडो आंकवार मरेच्या आतांनी पळोवन सांगून वचो तितलो संतोष तुका भोगलो. त्याच पुताक उंड्याच्या आनी सोऱ्याच्या रुपान घेवन आमची काळजां दादोसपणान उलासतात, तर तेच आंकवार मरेच्या दारान आनी राखणेन जेजू सारकी आमी दिसान दीस वाडूं आनी तुजें काळीज थांबो नासतना दादोशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. उपकार करून बसात. सगल्यो कळोवण्यो सांगच्या आदीं पयले सुवातेर पातकुराच्या नांवान, म्हज्या नांवान, आमच्या सिस्टरींच्या नांवान आनी गवळीक फिरगोस सभेच्या वांगड्यांच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक आमच्या फिरगोसकारांक आनी दुसरीं जीं हांगा आयच्या दोबाजीक रातीच्या मिसांत वांटो घेवंक आयल्यान तुमकां एक खुशाल बरीत क्रिस्त जयंतीची दोबाजीक परब हांव दितां. जल्मला तो जेजू आमच्या काळजांनी राज चलोवंक आनी ताची शांती आनी सवस्काय विस्तारतली आमी आतयारां जावं आमच्या फामिलींत, जावं आमच्या समुदायांत, जावं आमच्या शेजाऱ्याक, जावं आमचे पवित्र सभेंत, जावं आमच्या समाजांत. हे आमचे आवडे तुमकां कुशालकायेन हांव कळीत करतां. आज फामिलीचें परब हांव तुमकां इतालियन भाशेन सदांच सांगतां. Il Natale con i tuoi, la Pasqua con chi vuoi. क्रिस्त जयंतीची परब तुज्या घरच्यां सांगाता, पास्कांची परब इश्टां सांगाता. तुमी तुमच्या घराब्यांत आज करीत हो दीस पवित्रपणान सारतल्यात म्हूण रावता कुशालकायेन तो सरात. बराबर जेवण करात, बराबर मौजेन सरात आनी जेजूची कुशालकाय तुमच्याय काळजांनी आसची. आज आमचे मीस जाल्या उपरांत तुमकां चाव आसतली आनी केक आसतलो. आनी ही भेटयल्या नावतारा हाच्या पात्रांवान कार्लोस ताबोरा. तुमी ताका वळखतात, गुडींची ती. आनी ताणें सगल्या कडेनी हॉटेलां आहात ते इगोर्जांनी आयचे रातीक चाव आनी केक पोरूय ताणें दिल्ली आनी कुशालकायेन ताणें दिल्या. आमी ताका दिन वाचतांव आनी ताचेर देवाची आशिर्वचनां आनी ताच्या कुटुंबाचेर पडो म्हूण मागता. ताचो मॅनेजर अजीत हांगा आसा आनी तो आपल्या मनशांक घेवन सगल्यांक दादोशी करतलो. 4 आमी मेजां घातल्यान, इगोर्जे मुखार 2, इगोर्जेच्या लादान 1 आनी हांगासर बायसतात. ताणीन चाडल्यान ती बरी नेटयल्यान. बरे भाशेन तुमकां ही परब समरुमूंक आदार दिवंक. सो तांचेर आमचो देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव ताबोरा फामिलीक, कार्लुसाक आनी ताच्या मॅनेजराक अजीत आनी ताच्या भुरग्यांक देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. आज करीत परबी आमी दिता आमच्या कोयर वांगड्यांक. तिंबाळी कोयर ह्या दिसांनी कितलीशी तांणी येसाय केल्या आनी बरी भाशेन मधूर ताळ्यांनी गायला आनी वाजयला. हाचे पासत आमी तुमकां आभारी. जाय तो तोकोस तुमी घेतात, जायते त्रास काडटात. आमकां सगल्यांक हे रितीन बरी भाशेन वांटो घेवंक आनी आमची काळजां मनां देवा वेसल्यान ओडूंक तुमकां आमी दिन वाचता. वाजयल्यान तांकां आनी गायन केल्यान तांकां. आमची दिन वाचणी
आमच्या तोरणाट्यांचो जमो सापियोस हाच्या वांगड्यांनी जावं तोरणाटी चेडवां आनी जावं तोरणाटे चेडे चेडवांनी व्हडलीं 2 नोकेत्रां तुमी देखतात ती एक आमच्या म्हजे मुखार सारकें इगोर्जेच्या आर्कांत बसयलां बरें बारीक तांणी कला करून तें केलां जायते दीस घेतल्यात तांणी तेच बरोबर क्रिसमस ट्रियाक व्हडलें धवें नोकेत जायंट स्टार्स हांव त्या भुरग्यांक मोगान वावुरतालीं बाबडी कितली रात लेगून आनी हांव तांकां सांगूंक सोदतालो तुमच्या मांयक पायक सांगात तुमी हांगा आहात म्हूण आनी तांणी निमाणे सुवातेर लेगून आपले सोगले तालेंत घालून ही 2 नखेत्रां बरीं केल्यांत हांव तांकां परबीं दितां आनी हांव तांकां दिनवासतां तेच भाशेन आमचे तोरणाटे तांणी जायते सॅक्रिफीस करून त्याग करून हो सोबीत सुंदर गोठो तयार केला आनी ही पावटी आमी व्हडल्यो इमाजी हाडल्यात कित्याक तांणी सांगलें आमचो गोठो व्हडलो आहा ते प्रमाणे इमाजी ल्हान जाल्यार बरें जावचें ना सो आमी मागीर व्हडल्यो इमाजी हाडल्यो आनी सगल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू घातल्यात तांणी जाय तो तोकोस तांणी घेतला आनी तो गोठो तुमकां तयार केला तुमच्या दोळ्या मुखार तो बरो आसूं सो त्या तोरणाट्यांक आमी दिन वाचता हांकां दोगांयकूय जावं तोरणाटी आनी तोरणाट्यांक मार्गदर्शन दिवंक आमचो पातकुराकूय दिन वाचता तांच्या वांगडाक हे सगलो भार ताणें घेतला आनी तांचे बराबर तो आसलो आनी रावलो ही वावर कोत्ता आसतना तेच भाशेन आज पातकुरान आनीक एक ऑर्गनायज केला हांगा आमचे स्टेजीचेर आमचे भुरग्यांचें बँड आमचीं भुरग्यां आमची फिरगोजेची बुगडी व्हडली न्हय आनी ल्हानूय न्हय दिसतूच तांणी इतली उमेदीन काल तांची एसाय चलताली आनी पातकुरूय बरोच क्रुनर कसो कांतार कोत्तालो एसायक तो आज ही सांज आमकां पळोवंक मेवतली केक आनी च्या केक खाता आसतना आनी च्या पियेता आसतना आमच्यान ती सांज आमच्या भुरग्यांची सांज पळोवंक मेवतली खुशाल तुमकां भुरगीं आमची कोत्तली ते पासत तुमी रावचें धांवतात खंय धांवतात तें नको सदांच आमी धांवतेरी घेवन धांवता आनी बिश्तीं धांवता रावात केन्नाय इल्लीशी मौजा गरजेची धांवली तशें न्हय आमी रावचीं आनी ह्या भुरग्यांक आमच्या परबी दिवची सावंड सिस्टम आमचो भाव एवस्ताक्यो ताणें घातला आनी ताच्या भुरग्यांनी आमी ताका केरी दिन वाचता ताचे 2-3 जाण भुरगे आयल्यात तांणी सगळी मांडावळ केल्या आनी आज ते हांगा आमचे बरोबर आसात तांकां आमचे दिनवास ती भाशेन आमचे दिनवास जावन आसात आमच्या पुलिसांक हांवें मिसाच्या आदीं पुलिसांक आमचे भितर आंगणांत पयल्यार आमचे बरे मांडावळ करूंक आयल्यात आनी ते भायर ट्रॅफीक पुलीस आहलेत तांणी जाय तो तोकूस घेतला तांकां केरीत भाशेन हांव दिन वाचतां आयची रात बरी भाशेन सारूंक आमकां आदार दिलो आमचे कोंफरात भाव ते बडे 11 आदीं आहलेले तांकां 10:30 प्रोन जाले सगली पार्किंग लॉट मांडावळ तुंय आनी हांगा तांणी केल्या सोंसणिकायेन बऱ्या मोनान सांगल्यार रोखडेच आयकतात आमच्या कोंफरात इरमावन हांव केरीत भाशेन दिन वाचतां हे त्रास ताणें घेतले तेच भाशेन आमचे कोंफरात आनी ते भायर कोंफरात न्हय ते लेगून आमचे हांगासर एनिमेटर्स कशे लोकांक फुडें धाडूंक लोकांक वयर धाडूंक लोकांक हॉलांत धाडून लोकांक कॉरिडोरांक धाडून आनी घुमयन्यां वांटपाची पद्दतीन ताणें आमकां आदार दिला तांकां आमी सगल्यांक दिन वाचता देवान तांचेर आपलीं आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता आमचे ऑल्टो बॉयज जे हांगा आसात थोडे पूण आमचे ऑल्टो बॉयज आनीक आमचे दोतोनींचे भुरगे तांणी सगलीं नोकेत्रां 100 मायज आहात ती नोकेत्रां ही सगलीं घातल्यान ती आपल्या हातांनी केल्यान ती रेडीमेड न्हय ते पासत लोक पिसो जाता आपल्या हातांनी कला घेवन केल्ली नोकेत्रां भुरग्यांनी केल्यान तांच्या बापायच्या व तांच्या भाव भयणींच्या आदारान सो हांव तांकां सगल्यांक दिन वाचतां ही नोकेत्रां करूंक कितले त्रास करून सोबिताय हाडल्या आमचे इगोर्जेक ह्या आमच्या सगल्या दोतोनींच्या भुरग्यांक
कॅतिकिस्तांचोय आदार ताणें घेतला आनी आपल्या गोरच्यांचोय आदार ताणें घेतला. तांकां आमचे खेरीत दिनवास. आमच्यो सिस्टऱ्यो ज्यो कम्युन्या वांटूंक सदांच आसात आनी कसलेय कामांक ती आमकां आमचो सहकार दितात, तांकां आमचे खेरीत दिनवास. आमचे दिनवास आमचो इलेक्ट्रिशन मिनीन आनी ताचे भुरगे ताणें इतलो वावर केला आपल्या भुरग्यां. हे सगळे शँडिलियर्स एक एक काडून तो धुवन आनी पोत्तून घालूंक तितलें सोंपें न्हय तें, डेलिकात तें फुटोवंक जाता, पूण फोडी नासतना बरे भशेन केल्यात. ते भायर ते फॅन पुसल्यात, ते भायर सगलीं कुर्तिनां घातल्यात, ते भायर सगलीं नखेत्रांची लायट घातल्या. सगलींची लायट आमच्या राजंगणांत आहा आनी गोठ्यांत आनीकूय आहा. ती मिन्नाच्या डायरेक्शनाक घाल, मिनीन रोद्रिगीस ताच्या डायरेक्शनाक घाल जाल्यार ताका आमचे खेरीत दिनवास आमी दिता. आनी खेरीत भाशेन आमच्या पातकुराक आज बरे भशेन ताणें देवाचें उतर परगोटलां आमकां आनी बरे भशेन उमेदीन तो करता आनी ताका हांव दिनवासतां. जाय तो नातालांचो दोबाजो फुडें व्हरूंक ताचें आतबोट आहा आनी ताका आनी आमची क्लार्क आहात तांकांय, आमचो सकिस्तांव रुमियो आहा ताकाय, सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास आनी आमचो माई मोग तुमकां हें सगलें तुवें बरे भशेन केलां देखून. तर आयच्या दिसाक तुमकां सांगलां ते भशेन बरे भशेन हो दीस तुमी सारचो. सगलीं उबी रावया. ना उरल्यात, मातशे उरल्यात कळोवण्यो, मातशे बसात. डिसेंबराची 25 फाल्यां पयले मीस 6:30 वाजतांक हाची जबाबदारी बायगेवन तादेवस तारचीबाट. दुसरे मीस 8 वाजता हाची जबाबदारी फेर्नांदीस पेरेरा आनी गुडे. सकाळीं 11 वाजता हिंदी भाशेन मीस. डिसेंबराचे 28 ब्रेस्तारा दीस निरपराधी बाळकांक भेटयलो दीस. त्या दिसा गिया सायबडींचे नोवेनान 10 वर्सांची पिराय सोकलाक भुरगीं आहात तांचे पासत भेटयला. सो तुमच्या भुरग्यांक 10 वर्सां आनी ताचे खाला आसात तांकां घेवन तुमी इगोर्जेंत येवची, मिसांत वांटो घेवचो आनी ताच्या उपरांत ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद जातलो. त्याच दिसाक PPC वांगड्यांनी आपल्या समुदायांनी वॉर्ड वायज एकवटान सारूंक प्रोग्राम करचो. डिसेंबराचे 29 शुक्रारा दीस सांजे 7 वरांचेर आमचे फिरगोजीचे समुदाय सगळे वेगवेगळी कार्यावळी हांगासर आमचे माचयेर हाडटले. तर तांकां पळोवंक तुमी येवचें. डिसेंबराचे 30 सोनवारा दीस गिया सायबडींचे वेस्पर सांजे 5:30 वाजता. वेस्पराची जबाबदारी सेपियोस तोरणाटीं कोत्तली. मीस जातूच गिया सायबडींची इमाज घेवन आमचे फिरगोजेंत आमी ती भोंवडायतल्यो. समुदायांत जागो दिता, पातकूर सगलें ती मांडावळ कोत्ता. खंयचेय समुदायांत केन्ना पावतलो वा ती पावतली तें तुमकां वॉट्सॅपाचेर कळयतलो. पूण एकूच आवगोडाय, इतलें ट्रॅफीक आहा, आयज आनी चड ट्रॅफीक जालां आनी त्या दिसांनी अदीक आसतलें. ते पासत मातशें ट्रॅफिकाक लागून वेट जाता. पूण पोरूं 11 जालीं पूण तरी आसतना तुमी रावलीं आनी ते पासत हांव तुमकां दिनवासतां. हेच भाशेन उंदूय करचें. ते दिसाक 30 इंग्लीश भाशेन मीस आसचें ना. उगडासतोचो 30 तारखेर फुडल्या सोनवारा दीस 7 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसचें ना. डिसेंबराचे 31 फुडलो आयतार आख्ख्या संवसारार विस्तारलोली पवित्र सभा नाझारेत पवित्र कुटुंबाची दोबाचीक परब मनयता. आमचे फिरगोजेन गिया सायबडींची परब आमी मनयता. पयले मीस सकाळीं 6:30 वाजता जातले. हाची जबाबदारी बायगोंत आंतोन वाडी ही घेतली. दुसरे मीस 8 वाजता इंग्लीश भाशेन. जेन्ना सोनवारा दिसा इंग्लीश मीस ना, आमी ते आयतारा दीस 8 वाजता दवरता. तर 8 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आनी मागीर 9:30 वाजता पुर्बेचे मीस. हाची जबाबदारी बामणवाडो आनी दोंगूर मार्ग.
त्या दिसाक मोदयांनीर मीस आसतले आनी ताची जबाबदारी तारची वाट घेतात. 31वेर मोदयांनीर मिसां मारनेच्या कपेलांत डांग जातले आनी पोडतावाळो कपेलांत साडीक रांग जातले. जानेराचे पयलीर सोमार सकाळीं 6:30 वाजतांच्या मिसाची जबाबदारी करूंक घेवंक 9 सोर्णेंचो जमो जाल्यार 8 मिसाची जबाबदारी मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट हे इंग्लीश भाशेन जातले. हिंदी मीस 11 वाजता जातले. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बगायात आनी दर एका मागड्यां फुडल्यान आमेन म्हणात. ओ गोणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा उदेशी मनशा मदलो काडूक पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवून जल्मा उदेशी ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप ओगुणांचो काडूक पयस करूं आनी सुगुणांच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषभरीत खबर गवंड्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा उदेशी स्वर्गार आनी संवसारा मदें एक वोट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागोत दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावोवूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सोवे सदां आसूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया. W8 पेज 266. आमी दुसरो श्लोक गायतले. Jesus alma ayla, devaso bunno nisalo. Jesus alma ayla, Santos Spirit sauya. Hodis evangelum ayla, hodis evangelum ayla. Santos Spirit sauya, Santos Spirit sauya, Santos Spirit sauya, Santos Spirit sauya. Aisteva carga dita. Upar manon dito, Aisteva carga dito, Santos Spirit sauya. Hodis evangelum ayla, hodis evangelum ayla. Santos Spirit sauya, Santos Spirit sauya, Santos Spirit sauya, Santos Spirit sauya.